नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. जातीय जनगणनेचो राजकीय आरक्षणाचेर जावचो ना परिणाम. 2027 राजकीय आरक्षण मेळपाची खात्री. एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान उक्तायलो विश्वास. मिशन साश्टी बिन काय ना. सगळ्याच मतदारसंघाच्या उदरगतीचेर आसा लक्ष, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. कोलवा कार्यकर्ता मेळाव्यात केले उलोवप. भलायकी आनी भौशीक मुळावी सुविधा हांचे नदरेन गोंय आसा पयल्या क्रमांकाचेर, पूण सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटाचो अहवाल. अन्न आनी वखदां प्रशासनान हणजूण आनी म्हापशा वाठारांतल्या 12 आस्थापनांचेर केली कारवाय. फास्ट फूड आनी बिर्याणी विकपी 3 आस्थापनां केली बंद. रान हक्क दावे निकालात काडून 19 डिसेंबराक दितले संदी. रानवटी वाठारांतल्या जमनींचो मालकी हक्क दिवपाची प्रक्रिया बेगीनूच करतले पुराय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. आरसीबीच्या जैताच्या रॅली वेळार चिन्नास्वामी स्टेडियमात चेंगराचेंगरी जावन 11 जाणांक दुर्दैवी मरण. बेंगलोरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमात फुकट प्रवेश दवरिल्ल्यान उसळून आयिल्ली गर्दी. आता पळयात खबरो विस्तारान. मिशन साश्टी बिन तसलें कांय ना. भारतीय जनता पार्टी सगळ्या मतदारसंघांक समान न्याय दिता. विरोधी आमदाराचो मतदारसंघ आसूं वा आमच्या आमदाराचो, आमच्या सरकारान सगळ्या मतदारसंघांक सारको न्याय दिल्ल्याचें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. कोलवा जाल्ल्या भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात दामू उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघांक सगळे सारको न्याय दिता. तुम्ही काढत आणि पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जी सरकार जालें त्या सरकाराची उपलब्धी काढून पळयात. खंयच्या मतदारसंघात कितलो पयशे कितले स्पेंड केले ते. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम जो ओपोजिशनाचो आमदार आनी उरलें संघटन संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाचें आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें. त्याच्या नुसार आमी संघटन ऑर्गनायझेशन तुका बरें जाणवता इतर वे और भारतीय जनता पार्टीची लेट जालें जाल्यार सुद्दां हळू लोकांक तरी जागृताय जावपाक लागल्या, कमळ फुटपाक लागला. आनी समजा इनकेस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां, इतर जाग्यांचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां त्यांनी परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता. आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डा जिखिल्ली आसा 2दां, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां. म्हणजे ते कशें काम करून करून जिखले. म्हळ्यार तुमी मत मारचेत ना, तुमी आमचेली अशें म्हणून आमी कोणाक पयशे दवरूं ना. कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हे डेव्हलप जावचें ना. फाल्यां जर लेपन जाता अशें करून 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 तो बीज जो आसा तो पेज हळूहळू वाडपाक लागता. आनी म्हणून आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात, कितले आमदार आसात, खंयचे समाजाचे आसात, खंयचे धर्माचे आसात, हें तुमीच पळयात न्ही. तातूंत भितर हे काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत भारतीय जनता पार्टी हे खंयच भेदभाव करना हें सगळ्यांनी दाखोवन. आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून जागृताय बी करता. भलायकी आनी भौशीक मुळावी सुविधा हांचे नदरेन देशांतल्या राज्यांतल्या वळेरेंत गोंय पयल्या क्रमांकाचेर आसा, असो अहवाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान जारी केला. गोंय हें एकमेव राज्य आसा जंय सगळ्यांच्या मरणाची नोंदणीकृत कायदेशीर प्रमाणपत्रां आसात आनी मरण खंयच्या कारणाक लागून जालां हाची नोंद आसा. पळयात पुराय बातमी. भलायकी आनी भौशीक मुळावी सुविधा हाचे नदरेन देशांतल्या राज्याच्या वळेरेंत गोंय पयल्या क्रमांकाचेर आसा, असो अहवाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान जारी केला. गोंय हे एकमेव राज्य आसा जंय सगळ्यांच्या मरणाची नोंदणीकृत कायदेशीर प्रमाणपत्रां आसात आनी मरण खंयच्या कारणाक लागून जालां हाचीय नोंद आसा. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या आदले दिसा सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट आनी डावन टू अर्थ ह्या नेमाळ्यान स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिंगर्स 2025 ह्या वर्सुकी अहवालाच्या मळार जाहीर केला. हातूंत सगळ्या देशांतल्या पर्यावरण विशयांची चिंताजनक स्थिती
मुखार हाडला. एकूय राज्यान सगळ्या क्षेत्रात समाधानकारक कामगिरी करूंक ना. गोंयचे भौशीक भलायकी वेवस्थेचो नियाळ घेतल्यार हेर राज्यां परस गोंयची नोंदणी वेवस्था चड सक्षम आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. भलायकी मळार गोंय पयलें. हेर राज्यां परस भलायकी क्षेत्रांत गोंय पयल्या क्रमांकाचेर. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान अहवाल जारी केला. वीज, रुग्ण सेवा, बायलांचो रोजगार आनी धोरणांत सुदारणा करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकारान भारतात जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्या. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 ऑक्टोबर 2026 सावन ह्या जनगणनेक सुरवात जातली. ही जनगणना 2 टप्प्यांत जातली. पहिल्या टप्प्यात जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आनी हेर दोंगराळ भागात जनगणना जातली. उरिल्ल्या राज्यांत 1 मार्च 2027 सावन जनगणनेक सुरवात जातली. जनगणनेची प्रक्रिया 3 वर्सां मेरेन चलतली अशें कळटा. अन्न आनी वखदां प्रशासनान हंजून आनी म्हापशा वाठारांत वट्ट 12 आस्थापनांची पळोवणी केली. ह्या कारवायेंत प्रशासनान फास्ट फूड आनी बिर्याणी विकपी 3 आस्थापनां बंद केली. तशेंच कायदेशीर परवाने नाशिल्ल्यान एक आयस फॅक्टरीचेरूय प्रशासनान कारवाय केली. तशेंच हेर आस्थापनांक अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम पाळचे अशी सूचना दिल्ल्याचें प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान सांगलें. 2 दीस जे आमी केला तेच तुमकां एक इन समरी सांगता. कालच्या दिसान आमी हे स्टार्ट केल्ले एक व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा. कालच्या दिसा आमी अंजुनच्या एरियान तशेंच डांगी कॉलनी हांगा विजिट्स करून 5 प्रमायसीस आमी बंद केल्ले कालच्या दिसा. 2 बिर्याणी युनिट्स, तसोच एक स्ट्रीट फूड युनिट जे अंजुना ऑपरेट जाताले ते, आनी एक होलसेल युनिट डांगी कॉलनींतसान ज्या जाग्यार खूब बारीक बारीक शॉपांनी सप्लाय जाताले विदाउट लेबल. त्या जाग्यार आमकां थोडो मालूय मेवलो, स्वीट्सूय मेवले अरावंड 75 kg, तेवूय आमी डिस्ट्रॉय केल्ले. तशेंच आयच्या दिसा आमी परते येवन आमी तीच अंजुनची एरिया कवर केली आनी आयच्याय दिसा आमी एक 3 युनिट बंद केल्या आनी जे फाटीं युनिट केल्ले तांकां रिविजीट केल्या आनी व्हेरीफाय केला कंप्लायन्स आसा, कशें कितें तेंचे कंडिशन आसा तेवूय आमी पळोवन जे आसा तें हें केलां. आनी आतां अलंकार एरियान आमी आयिल्ले जे आमी फाटल्या दिसांनी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता ते पळोवंक आयिल्ले. रानवटी वाठारांतल्या जमनींचो मालकी हक्क दिवपाची प्रक्रिया बेगीनूच पुराय करतले आनी 19 डिसेंबराक तांकां कायदेशीर हक्क दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. 14 जूनाक सांगे, केपें, फोंड्या, काणकोण, धारबांदोडा आनी सत्तरी तालुक्यांनी खासा शिबीर घेवन पडून आशिल्ल्यो सगळ्यो केशी हातावेगळ्यो करतले खंय. रानवटी वाठारांत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांक तांच्या उत्पन्नाचें साधन आसपी तांच्या रान जमनींचो मालकी हक्क दिवपा खातीर केंद्रान 2006 वर्सा रान हक्क कायदो हाडिल्लो. ह्या कायद्या प्रमाण रानवटी वाठारांनी राबितो करून आशिल्ल्या गोंयच्या लोकांक अर्ज करपाक सांगिल्ले. ते प्रमाण रान हक्क मेळोवपा खातीर 10,500 लोकांनी अर्ज केल्ले. चडशे दावे सांगे, केपें, फोंडा, काणकोण आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या लोकांनी केल्ले. हातूंतले 871 अर्ज निकालात काडून तांकां रान हक्क दिल्यात जाल्यार 949 अर्ज भायर मारिल्ले. आतां उरिल्ले अर्ज निकालात काडपा खातीरूय 6 तालुक्यांनी 14 जूनाक खासा शिबिरां आयोजीत केल्यात. ह्या शिबिरांनी उपजिल्लोधिकारी हे अर्ज निकालात काडटले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खातीर सांगता हो खंयसरूच खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही. तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटी काडलेली आसा. कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा. ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा. पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो. आतां आमी शेड्यूल बदलला आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या. ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो. लोक ग्रामसभेकूच जर येयना आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय. बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले. म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें. आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें. तर ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावांक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हे हांव सामकें ठामपणे सांगूं शकता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून 1965 दावे आडकून उरल्यात. हे सगळे दावे सुटावे करपा खातीर 14 जूनाक खासा शिबिरां आयोजीत करतले आनी थंयच्या थंय हे सगळे दावे निकालात काडटले.
जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन आडखून पडिल्ल्यो 3970 केशी 21 तारखेर निकालात काडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. 150 सनदी तयार आसात त्यो फोंड्या 9 जुनाचे कार्यावळीत वाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटिसूय काडपाक लायता. वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो. ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत तेंचे प्रोग्राम आसतलो. एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी ह्या जवळपास 6 तालुक्यांनी स्पेशल कॅम्प आमी जे आहा पयलीं 14 जुनाक सकाळीं 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लायता. प्रत्येक कडेन डेप्युटी कलेक्टर हो कॅम्प होल्ड करतलो. ह्या कॅम्पा खातीर ज्या ज्या जाग्यार केसीस पेंडींग आसा ग्रामसभा लेवलाचेर विशेश करून म्हणजे काणकोणांत 882 केसीस आसा, केप्यान 460 केसी आसा, सांग्यार 22 केसी आसा, फोंड्यार 21 केसी आसा, धारबांदोडा 558 केसी आहा, सत्तरीन 22 केसी आसा. अश्यो जवळपास 1965 लोकांच्यो केसीस ह्यो एकाच दिसा आमी क्लियर करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आरसीबीच्या लक्षवेधी जैताचो उत्सव मनयतना बेंगळूरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमात चेंगराचेंगरी जावन 11 जाणांक मरण आयलें. स्टेडियमात फुकट एंट्री दवरिल्ल्यान स्टेडियमात आरसीबी समर्थकांची कचाकच गर्दी उसळून आयली तेन्ना ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. 18 वर्सांच्यान आरसीबी समर्थकांक आयपीएलाचे चषक मेळोवपाची उमळशीक आशिल्ली. अंदू आयपीएलाच्या अंतिम सामन्यांत पंजाब आड आरसीबीन जैत मेळयलें. मंगळारा रातीच्यान आरसीबी समर्थक जैताचे जल्लोश मनयताले. आरसीबीच्या जैताच्या रॅलीक चिन्नास्वामी स्टेडियमात फुकट एंट्री दवरिल्ली. ह्या फाटभुंयेर स्टेडियमात आरसीबी समर्थकांची तुफान गर्दी उसळून आयिल्ली. ह्याच वेळार चेंगराचेंगरी जावन 11 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय घटक राज्य जावन 38 वर्सां पुराय जालीं. पूण ज्या उद्देशान आमी गोंया खातीर हो घटक राज्य मागिल्लो तो उद्देश पुराय जाला काय ना हो एक व्हड प्रस्नूच आसा. गोंयकारांक धड नोकरी ना, जमनीची सुरक्षा ना, थळाव्या लोकांक संदी उपलब्ध ना. लडाख एक संघ शासीत प्रदेश म्हणून आपल्या लोकांची राखण करपा खातीर सरकारी नोकऱ्यांनी 85% आरक्षण मेळोवंक शकता जाल्यार गोंयांत कित्याक ना असोय प्रस्न प्रभाव नायकान उप्रासला. गोवा आमकां स्टेटहूड मेळून 38 वर्सां जालीं, 38 इयर्स. पूण ज्या स्पिरिटान आमी गोवा खातीर स्टेटहूड मागिल्लो तो पर्पज अचीव जालो काय कितें हाजेर एक मोठो प्रश्न पडटा. कित्याक कितलेशे इश्यूज आसा, प्रॉब्लम्स आसा जे अजून अनरिजॉल्वड आसा आनी दिसान दीस वाडत आसा. ताचे खातीर आमच्या गोंयकारांक खूब त्रास जाता. मेजर प्रॉब्लम म्हणटा तो अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयांत गोंयकारा खातीर जॉब ना. आमचो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय जायत आसा. गोवाज लँड सेक्युरिटी ना आनी गोंयकारा खातीर आज कसलीच ऑपॉर्च्युनिटी ना. हातून हो जो सिंगल इंजीन, डबल इंजीन, लोकल इंजीन ही सगळीं इंजिनां आसा ती फेल पडिल्ल्या कडेन आसा. हें तरी हातून दिसून येता. काल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी तांच्यांनी काल प्रोमोल्गेशन करून लडाखाक 85% रिजर्वेशन कोटा हाडला फॉर लोकल्स इन गव्हर्मेंट जॉब्स. आतां हातून एक प्रश्न पडटा की हे जर सरकार ह्यो बेनिफीट जर एका युनियन टेरिटरीक दिवपाक शकता जाल्यार आमकां गोवा स्टेटाक ह्यो बेनिफिट्स कित्याक ना? काय तांकां तो दिवपाच्यो ना? काय आमकां जी आयडेंटिटी आमी मागिल्ली ताजेर रिथिंक करचें पडटलें? हो एक मोठो प्रश्न पडटा. हांव कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट न्ही, पुणून ह्या फिल्डांचे एक्सपर्ट आसा जे एनवायरनमेंटलिस्ट आसा आमचे, जे सोशल थिंकर्स आसा आनी लिगल थिंकर्स आसा, लिगल मायंड आसा. हांव तांचे कडेन मागता की आतां हाजेर चर्चा जावपाची गरज आसा. गोवा बिलोंग टू गोवन्स आनी प्रत्येक गोंयकाराक आपलो रायट मेळपाचो अधिकार आसा. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की हाजेर बेगीनच्या बेगीन चर्चा जावपाची गरज आसा आनी लेट द डिबेट बिगीन. गोंयची अर्थीक राजधानी आशिल्लो अंत्रूज माल म्हळ्यार फोंड्यां आतां खून, चोरी, अनैसर्गीक मरणां ह्यो घडणुको दिसपट्ट्यो जाल्यात. मात अशें सगळें आसतना फोंडे पुलिशे कडेन अजून रॉबर्ट वॅन ना. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ती नादुरुस्तूच आसा. पळोवया पुराय बातमी. गोंय आतां गुन्यांवकारी घडणुकांचो अड्डो जायत चल्ला. गोंयांत खापे गुन्यांवकार येतात
रावतात धंदोय करतात मात पुलिसांक पत्तो लागना अशी परिस्थिती. एके वटेन गोंयची वळख ही अशी जायत चल्ले आसतना गोंयचे पुलीस खातें हे परिस्थितीत फुडो करपाक सक्षम ना काय कितें असो प्रश्न आतां उपरासता. हाचेच एक उदाहरण आमी आतां पळोवया. फाटले कांय म्हयने जाले फोंडे म्हालांत गुन्यांव वाडत आसा. खून, चोरयो, केस्तांवां, अनैसर्गीक मरणां येवपाच्यो घडणुको फोंडे म्हालांत हिसपा भायर वाडल्या. फाटले 5 म्हयन्यांत फोंडे म्हालांतले फोंडे पुलीस स्टेशनांत 84 गुन्यांव नोंद जाल्यात, जातून वट्ट 4 खून, 45 अनैसर्गीक मरण आनी हेर वेगवेगळ्या गुन्यांवांचो आस्पाव आसा. म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनांत 19 गुन्यांव जाल्यार कुळी पुलीस स्टेशनांत 15 गुन्यांव नोंद जाल्यात. मात फोंडे पुलिशे कडेन रॉबर्ट व्हॅनूच ना. हय, आमी तुमकां खरी परिस्थिती सांगतात. हाचे पयलीं एकदां गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी केल्ली, मात ताचो कांयच फायदो ना. सरकाराक अजून जाग आयिल्ली ना. रॉबर्ट व्हॅना शिवाय फोंडे पुलिसांचे पेट्रोलिंग चल्लां. पुलिसांक चुकना अशे परिस्थितीत स्वताची खाजगी गाडी भायर काडची पडटा. फोंडे पुलीस स्टेशनाच्या कंट्रोल रुमांत दर दिसाक सुमार 20 ते 30 फोन कॉल्स येतात. अजापाची गजाल म्हळ्यार वरिष्ठ पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या आदेशा उपरांत शिरोडे आनी उसगांवची रॉबर्ट व्हॅन गरजे वेळार फोंडे पुलीस स्टेशनांत वताली. पूण आतां ह्या गाडयेचो वापर केल्ल्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ल्यान पुलीस कर्मचाऱ्यां मदींच हुस्पा गोंदळ जाला. एक आमकां अशी एक कंप्लेन येयले लोकां कडल्यान की जी आमी खंयचे तरी एक कंप्लेन जर पुलीस स्टेशनार फोना वयल्यान केली तर तेन्ना आमकां रॉबर्ट व्हॅन हांगा पावना. आमी जेन्ना ही म्हायती काडली पुलीस स्टेशनार अशें कित्याक जाता तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेंच्यो ज्यो व्हॅन आसा त्यो सगळ्यो रिपेराक दिल्यात म्हणून. आनी ते पुलीस येता ते टायमार पावना, ते आपले प्रायवेट व्हेकल घेवन येतात आनी फोंडे पुलीस स्टेशनार अशें मॅन पावर इतलो ना, कमी प्रमाणांत. त्या कारणान हो त्रास जाता. गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें, कारण खूब तेंप जालो ही गोश्ट आमी पळयतात. कारण कोणाची तरी एमर्जन्सी कितें तरी कंप्लेन जाली, कितें तरी वाटेर झगडी कितें जाली आनी त्या टायमार जर पुलीस जर त्या टायमार थंय पावले ना जाल्यार अनूतीक गोश्टी घडपाक शकता. ते खातीर हांव फोंडेचे DYSP तशेंच गोवा सरकार होम मिनिस्ट्री हेचे कडेन मागता, कारण हो पळय जो आमकां प्रॉब्लेम जाला फोंडेकारांक तो बेगीचे बेगीन तुमी सॉर्ट आउट करचो असो. फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक गेले कांय म्हयन्यापासून स्टाफ कमी आसा. 14 PSI जाय आशिल्ले, पूण 14 PSI पैकी फक्त 6 PSI आसा. पूण सद्याक पुलिसांकूच त्रास करपाचो एक वेगळो प्रकार हांगा दिसून येता. कारण जे PCR अंडर जे रॉबर्ट येता तेंच्यांनी खंय उसगांव आनी शिरोडेचे रॉबर्टाक स्टाफाक सांगलेले आसा की तुमी फोंडा पुलीस स्टेशनार वचपाचें ना म्हणून. तेका लागून तांकां त्या स्टाफांक दोन्ही रॉबर्टाच्या स्टाफांक मेमो काडलेलो आसा. तशेंच तांकां वॉर्निंगूय सस्पेंड करपाची वॉर्निंगूय दिल्ली आसा. कितले तरी पटीन हांगा फोंडा पुलीस स्टेशनाच्यो केसीस वाडलेले आसा, पूण स्टाफ कमी आशिल्ले कारणान तेंचे सध्या PSI आनी बाकीच्या स्टाफाचेर चड ताण येयल्लो आसा. कांय स्टाफांनी सद्याक आपली ट्रान्सफर मारून घेवपाचे प्रयत्न चालू केले आसात. तेका लागून ते कांय पॉलिटिशियनाच्या घरा कडेन पावटी मारीत आसा अशें माहिती पुलीस सुत्रांनी दिल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. बार्देश तालुक्यातल्या जमीन हातासपाच्या प्रकरणात ईडीन निमणे रोहन हरमलकाराक अटक केली. एप्रिलात ईडीन हरमलकाराची सुमार 1600 कोटींच्या स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रां जप्त केली. तेन्नाच्यान ईडी रोहनाचेर पाळत दवरून आशिल्ली. सक्तवसुली संचालनालय म्हळ्यार ईडीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणांतलो दुबावीत रोहन हरमलकाराचे घर आणि वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आशिल्ल्या ताच्या ऑफिसांचेर एप्रिलात धाड घालून 1600 कोटींच्या स्थावर मालमत्ताची कागदां जप्त केल्ली. तेन्नाच्यान ईडी रोहनाच्या सोदात आशिल्ली, पूण रोहन काय हातीक लागनाशिल्लो. आयज निमणो रोहन ईडीच्या हातीक लागलो. गोंयांत रोहनान मोठ्या प्रमाणात जमनींचो वेवहार केल्ल्याचे ईडीक कळिल्ले. तेन्ना सावन रोहन ईडीच्या राडाराचेर आशिल्लो. एप्रिलात 24 आनी 25 तारखेर ताचे घर आनी ऑफिसांचेर धाडी घातल्या उपरांत ईडी ताच्या मागार आशिल्ली. आयज निमणो तो हातीक लागलो. एप्रिलांत पियण, परवरे, दिवाडे आनी हेर वाठारांतल्या ताच्या ऑफिसांचेर धाड घातिल्ली. तशेंच पियण वाठारांतले ताचे घरूय सील केल्ले. बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणात सुलेमान सिद्दकी ह्या नादीच ईडीच्या हातीक लागिल्लो आसा आणि ह्याच प्रकरणात आयज ईडीन मोठी कारवाय करतना एक दुबावीत रोहन हरमलकार म्हणटा ताका अटक केल्या.
रोहन हरमलकराचे घर आणि ताच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आशिल्ली ऑफिसांचेर एप्रील म्हयन्यांत ईडीन धाड घातिल्ली आणि 1600 कोटींच्या स्थावर मालमत्तांची कागदां तेन्ना जप्त केल्ली आणि तेन्नाच्यान रोहन हरमलकर म्हणटा तो मनीस ईडीच्या स्कॅनरा पोंदा आयिल्लो आसा. ईडी तेन्नाच्यान ताचेर पाळत दवरून आशिल्ली पूण तो काय सापडनाशिल्लो. पूण आयज निमणो रोहन हरमलकर म्हणटा तो ईडीच्या हातीक लागलो. आयज जेन्ना ताका अटक केल्ली तेन्ना ताका म्हापशेच्या न्यायालयांत हजर केलो आणि म्हापशेच्या न्यायालयान ताका 14 दिसांची ईडी कादय सुनायिल्ली आसा. आता रोहन हरमलकराचेर फुडली कारवाय कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव सुशांत गावस. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान आपल्या कामाचे प्रगती पुस्तक गोंयच्या लोकां सामकार दवरलें. आपले प्रगती पुस्तक वाचून दाखयतना विर्यातोन म्हादय, जुवारीत जावपी ड्रेजिंग, कोळसो, टायगर रिझर्व आणि हेर जायत्या मुद्द्या वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडिसान आपले प्रगती पुस्तक लोकां मुखार दवरतना सरकाराक बरेच उजरावन काडले. म्हादय आनी जुवारी न्हंयत जावपी ड्रेजिंग नवी कॅसिनो बोट हाडपा खातीरूच जाता असो आरोप कॅप्टन विर्याटो फर्नांडिसान केला. तशेंच एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्या वयल्यानूय ताणें सरकाराचेर बरेच फोग काडले. दाबोळी विमानतळ आणि म्हादय न्हंयक वांटोवपा खातीर सरकार कसलीच पावलां उबारिना अशेंय विर्याटोचें म्हणणें. टॅक्सीकारांच्या पोटाचेरूय खोट मारपाची तयारी सरकारान केल्ल्याचे कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस सांगता. आणि जेन्ना आमी उलयले गोंयचे खुबशे विशय काढले ऑन द डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आणि मेन म्हळ्यार हायलायट जाली आमची आवय आमी म्हणटा जी म्हादय रिवर आसा तिका आमी हायलायट केली आणि सांगले तिका डायवर्ट करीत दॅट विल बी द बिगस्ट डिझास्टर. बिल कोणे हाडले ते स्वता टेबल गेले श्री अमित शाह होम मिनिस्टर आणि तांकां आमी सांगले कित्याक ताणें डीपीआर ताणें पास केल्लो डायवर्ट करपाक. दिस इज द बिगस्ट डिझास्टर. दुसरें म्हळ्यार आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा खुबसो प्रयत्न जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो आनी दिल्लीच्या सरकाराचो. हे डबल इंजिन सरकार म्हणटा पळय परते प्रयत्न आसा हो कसोय करून बंद करपाक. दाबोली एअरपोर्ट इज जस्ट नॉट अ एअरपोर्ट, इट इज द लायफ लायन, इकॉनॉमिक लायफ लायन. एज पर सरकाराचो रिपोर्ट 3 वर्सां पयलीं 4,30,000 ते एअरपोर्टाचेर डिपेंडंट आसा डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली. जाल्यार तुमी तो एअरपोर्ट कित्याक बंद करता? तो कंटिन्युअस हांवें विशय वयर काडलेलो आनी सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर मिस्टर नायडू ताणें धांवून तो कॉरिडॉरान आयलो. ताणें पयलो हांव भायर सरता तो उलोवन तो आयलो आनी म्हाका सांगलें कॅप्टन साहब हम दाबोली एयरपोर्ट बंद नहीं करेंगे. ताका सांगलें व्हाय आर यू डायवर्टिंग द एअरलायन्स. तो म्हणपाक लागलो आमच्या हातान ना. तुमकां टॅक्सीचे कितें खबर आसा, टुरिजमाचे कितें खबर आसा? वेन यू कॉल टुरिजम इंडस्ट्रीचे हेड्स फक्त तुम्ही हॉटेलां असले आनी कितें प्रॉफिट करपाचे बिझनस असले म्हण जायना ते. बिझनस हाडपी कस्टमर हाडपी कोण? हे टॅक्सीवाले आदी सांग. आयज तांच्या पोटार तुम्ही खोट मारपाक सगळो प्लॅन केला. टेक देम इनटू कॉन्फिडन्स. टुरिजम मिनिस्टराक खबर आसा एक टॅक्सीवालो आपणाचे पोट कशें चलयता तो? खंय एक्सेसीव जागा आसतले आमी ना म्हणना कोणे टुरिस्टा कडेन, बट दॅट कॅनॉट बी अप्लायड टू एव्हरीबडी. जेन्ना टायगर रिझर्व आमी काडलो जो एनवायरमेंट मंत्री आसा श्री भूपेंदर सिंग यादव ताणें म्हाका लेटर बरयली. आमी सगळे पत्रकारांक ती दिल्ली. ताणें म्हणपाक लागलो तुजो जो डिमांड आसा द टायगर रिझर्व शूड बी डिक्लेअर्ड तो आमी सहमत आसा. आमी गोंयच्या सरकाराक सांगलां बेगीन करा म्हण. पण गोंयचो सरकार डिले करता. कित्याक डिले करता? कोणाक सॅटिस्फाय करपाक? कोणाची ऑर्डरी आयकता तुमी? गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पावस बेगीन आयिल्ल्यान शाळांच्या दुरुस्तीची कामां आडखून पडल्यात. 15 ते 20 शाळांच्या दुरुस्तीची कामां पावसाक लागून लांबणेर पडिल्ल्याचें शिक्षण संचालक शैलेश शिंगडे सांगता. जाल्यार मुख्यमंत्री सांगता फकत 4 ते 5 शाळांची दुरुस्तीची कामां उरल्यात खंय. हाचे वयल्यान शिक्षण संचालक आनी मुख्यमंत्र्याचे उलोवपाक ताळमेळ नाशिल्ल्याचें दिसून येता. गिमाळे सुटये उपरांत बुधवारच्यान गोंयभरच्यो शाळा सुरू जाल्यो. मात कांय वाठारांतल्या शाळांची आजून दुरुस्तीची कामां जाल्ली ना.
गुंडेलवाडो वेळूस वाठारांतल्या मुळावे शाळेचे छप्पराचे दुरुस्तीचे काम आडकून उरला. छप्पर दुरुस्ती करपाक जाय म्हूण वर्गांतले बाग भायर काडिल्ले, मात दुरुस्तीचे काम हातांतच घेवंक नाशिल्ल्यान पालकांनी तिडक उक्तायल्या. हांव म्हाजे चलयेक हांगा पयलीं प्रायमरीक आसतना हांगा घातलेलें. ताका आतां सरांचो 10 वर्सां जालीं, ते आतां 10th पावलो आनी अजून त्या वेळा पासून ही शाळेची रिपेरींग जी आसा ती मागणी करताले. अजून काय मागणी तेंच्यांनी पूर्ण करूं ना. आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी आमची शाळा जी आसा ती रिपेरींग करता अशें सांगलें. पण आनी ताका लागून आमी शाळेक सुटी पडल्या उपरांत सगळे बेंच काडून भायर शिफ्टींग केलें, सगळें सामान शिफ्टींग केलें. तुम्ही केलेले सगळें आमी केलां, सगळे पेरंट्सांनी केलां. हितून एडियन सुद्दां तेंचेर कितें मदत करूं ना. फक्त तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली की सराक तुमची शाळा खाली करा, आमी रिपेरींग करता. कित्याक गेल्या वर्सा ताका ताडपत्री घातलेली, आतां उदक भितून भरता. आता ही ताडपत्री रिपेअर करता म्हणून काढली त्यांच्यानी. ताडपत्री गेली ऑलमोस्ट ती डॅमेज जाली सगळी. गेल्या वर्सा खाली डॅमेज जाली, ती ताडपत्री काय उरली ना आनी आतां सगळे शाळेन उदक पडटा. ताळगावच्या सरकारी मुळावे शाळेचे दुरुस्तीचे काम अर्दवट आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ताळगाव चर्ची कुशीक आशिल्ल्या कासा पोवो दे ताळगाव ह्या हॉलात शिफ्ट केला. PWDचे काम अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक फुडल्या सोमार मेरेन ह्याच हॉलांत शिकयतले अशी माहिती शिक्षिका वर्षाली वेरेकर हांणी दिली. तशेंच चिंचोळेच्या मुळावे शाळेची लायटीची कामां आनी हेर किरकोळ कामां अजूनय प्रलंबीत आसा. म्हज्या स्कुलाचें नांव गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तालिगांव आनी आमचें PWDचें काम सुरू आसा स्कुलाचें आनी पावसाच्या कारणान तें थोडें काम उरलां आमचें. त्या खातीर आमी भुरग्यांक कासादो पो हॉल आसा न्ही, त्या हॉलान आमी भुरग्यांक शिफ्ट केला आनी काम जातकीर आमी मंडेच्यान आमच्या स्कुलान शिफ्ट जातले. मजगती शाळांचे दुरुस्ती कामा विशीं शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांकां विचारल्यार तांणी सांगलें 38 शाळांचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतिल्ले, तातूंतले 18 शाळांचे दुरुस्तीचे काम पुराय जाला. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दुरुस्तीच्या कामांक कळाव जाला. सुमार 15 ते 20 शाळांचे दुरुस्तीचे काम अजूनय प्रलंबीत आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या कोंतान 4 ते 5 शाळा दुरुस्त करपाच्यो उरल्यात खंय. शिक्षण संचालक आनी मुख्यमंत्री दोगांयच्या उलोवपांत तफावत आशिल्ल्याचे दिसून येता. हांवें ते हें घेतला की थोडे कडेन स्कूल रिपेर केला पूण मातशें क्लिनींग करपाचें आसा ऑर इलेक्ट्रिकल वर्क बारीक बारीक कामां उरल्या आनी पावसूय असो पडलो की कोण वर्कर आसा तांकां इश्यू येवपाक लागले. स्पेशली हांव तालिगांवच्या स्कुलाचे पळोवपाक गेल्लो. वयर खंय एकटो तांचो वर्कर वयल्यान पडलो, एकट्याक शॉक आयलो. सो अंडर दीस सर्कमस्टन्सीस ते म्हणून कशें काम करतले. पूण आमच्या टिचर्सांनी देव डन अ फॅन्टास्टीक जॉब. ताणें सायडीक खंय तरी देवळाचो मंडप जावं ऑर तालिगांवचो समोरचो पंचायतीचो हॉल आसा थंय क्लासी घेवपाक स्टार्ट केल्या. आनी पयले दीस आमचो एक्सपिरियन्स प्रत्येक वर्साचो की 1 वीक 2 वीक तरी भुरगीं कमीच येता, जी गांवांक गेल्ली आसता पळय न्ही, येवपाक टायमूच लागता. एटेंडन्स सगळे कडेन म्हणजे प्रॉब्लेम आसा त्या स्कुलान आनी त्या भायर दुसऱ्या स्कुलांनी खंय कांयच प्रॉब्लेम ना, थंय एटेंडन्स कमीच आसा. पूण टिचरांनी सगळो अरेंजमेंट केला आनी सगळे कडेन क्लासी स्टार्ट जाल्या उरल्या. ओके, तांकां थोड्याक दुसरे कडेन ताका इंजिनियरांक पळयतलो, ताका कितें सांगपाचें तें सांगतलो हांव. पण 4-5 हांव रिव्यू करीत आसा. 4-5 फक्त उरल्यात, ते 2 दिसाच्या भितर क्लोज जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.